ही फर्स्ट फेज म्हजी आनी ह्या फर्स्ट फेजीन ऑर्कीड प्लांटेशन करया म्हणपा खातीर हांव फुडें सरलो आनी सरकाराक म्हाका खूब गायडन्स मेळ्ळें, डिपार्टमेंटाचे खूब गायडन्स मेळ्ळे आनी त्या गायडन्साचेर हांवें मुखार पावल घालतकीर म्हाका आनंद जाता सांगपाक की शेतकऱ्यान जर हातूंत सारकेंच आपूण एक पोटाचो धंदो म्हणून घेवन बसलो जाल्यार तर तातूंत यश मेळटा. जांकां म्हणजे फुकट जर खंयची वस्त मेळ्ळी जाल्यार ताजी एका गोळाक किंमत उरना. पूण हांगा म्हाजी टार्गेट वेगळी आशिल्ली, म्हाका ह्या हाजे पासून धंदो वाडोवंक जाय आशिल्लो म्हणून हांवें हातूंत लक्ष घातलें आनी अजून पर्यंत हें पॉली हावज हांव चलयतां. हो सतीश बुक्कम केप्यां ऑर्कीड पॉली हावज चलयता. ताणें धंदो कसो सुरू केला तो आयकात. हांव पयलीं मुळांत टिचर आनी टिचराच्यान टिचर जाल्या नंतर हांव मायनींग धंदो केलो आनी मायनींग सगळें बंद पडटकीर हांव ह्या एग्रीकल्चरा भितर लागलो. बाकीच्या राज्यांनी सरकाराचे अनुदान घेनासतना शेतकार हो धंदो करतात. गोंयांत सरकाराची पूर्ण मदत आसा. तरणाट्यांनी लक्ष घालून हे काम वेवसायीक नदरेन पळोवचें म्हूण ताचो उलो. ऑर्किडाचो धंदो जो आसा हो रिटर्न क्वीक रिटर्न दिवपाचो धंदो आनी तातूंत डिपार्टमेंटातले कितलेशेच लोकांनी ताजेर स्टडी करून शेतकऱ्यांक गायड केले आनी हो धंदो मुखार पावयलो. आतां हो धंदो खऱ्यांनी बरो बाकीचे लोक स्टेटीतले लोक जे आसात ते सरकारी कांय मदत घेनासतना हो धंदो चलयतात आनी हांगा सरकारी मदत घेवन बी सगळें फुकट मेळिल्ल्या कारणान ताजी किंमत लोकांक कळ्ळें ना आनी हो धंदो दुर्लक्षीत जालो. तर ह्या धंद्याक येता त्या पिढीन बी लक्ष घालून प्रोफेशनली आपण हो कसो चलयतलो धंदो तातूंत फायदेशीर कसो चलयतलो हातूंत लक्ष घालचें. थोडे रिसर्ची एटिट्यूड आसूंक जाय. एक ऑर्किडाची स्टीक बाजारात 30 ते 40 रुपया विकता. हे प्लांटेशन सारकें सांबाळीत जाल्यार 365 दिसूय लागवड करूं येता म्हूण बुक्कम सांगता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.